मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार माणकां मतयां दवरतां ती तुमी आयकात आनी पळयात. बुद्धिस्ट मठांत भिकू आसतात आनी भिकू कोण हाचे आदीं हांवें तुमकां हें सांगलेलें आसा, पूण घडये तुमी विसरलीं जायत देखून परत्यान सांगतां. बुद्धिस्ट मठाच्या वडिलाक लामा म्हणटात आनी ताच्या शिसांक भिकू म्हणटात. आतां एक मठ आसलो आनी त्या मठांत कांय भिकू आसले आनी लामा बरोबर ते शिकताले आनी जियेताले. तांतल्या 4 भिकूंनी ते इश्ट आसले. तांणी एक निर्धार केलो आनी लामाचे परवणगेनूच तांणी तो निर्धार केल्लो, कित्याक मठांत तुका जाय तशें करूंक जायना, तुका लामाची परवणगी रजा जाय पडटा. कितें तांणी निर्धार केलो? आमी 15 दीस उलोवचें ना, मौन वगेपण सांबाळटले. निर्धार तांचोच, तांकां कांय लामान सांगूंक ना, कोणेंय सांगूंक ना. तांणीच खंयच्याय कारणा खातीर एक निर्धार केल्लो. बरें, दीस ठरयलो. आतां ह्या दिसांतावन ह्या दिसा पर्यंत एक शब्द उलोवंक ना असो तांणी निर्धार केलो. मौन करताले. पयलो दीस वगेपणान तांणी सारलो. बरें आसा, रातीक न्हिदले. दुसरो दीस आयलो, परत्यान वगेपण चालू. सांज आयली आनी मठांत थंय तेलाचो दिवो आसता उजवाडा खातीर, कित्याक त्या वेळार विजेचे दिवे नासले. आनी हे भिकू 4 जाण ध्यान करूंक बसलात. तेन्ना तो तेलाचो दिवो पालवलो, वाऱ्यान पालवलो. तेन्ना एकलो भिकू म्हणटा, ओ वाऱ्यान तेलाचो दिवो पालवलो, आतां काळोख. तेन्ना दुसरो भिकू ताका म्हणटा, आमी निर्धार केल्लो आमी उलोवचें ना, दिवो पालवलो म्हूण तूं कित्याक उलयलो? तुवें निर्धार मोडलो. अशें दुसरो भिकू म्हणलो. तेन्ना तिसरो भिकू म्हणटा, तुमी दोगी जाण कित्याक वाद घालतात? दिवो पालवलो, तुवें निर्धार मोडलो, हो कित्याक वाद तुमचो? वगे बसूंक जायना तुमकां? असो तिसरो भिकू म्हणलो. थोड्या वेळान चवथो भिकू म्हणटा, पळयात, हांव एकलोच उलोवंक ना, तुमी सगळे उलयले. सारकें पळोवंक गेल्यार 4य भिकूंनी आपलो निर्धार मोडलो. पयलो भिकू आसा पळया, ताणें कितें केलें? ताचें ध्यान मन चित घडये ध्यानाचेर नासलें. तो वगो बसला, पूण मत शांत करूंक नाका. ध्यान म्हणल्यार बेश्टें तोंड धांपून दोळे धांपून बसल्यार जायना. मत शांत करूंक जाय. ताच्या मतींत 1000 चिंतनां घुंवतालीं आसत आनी ताणें दोळे बंद करुनात. ध्यान करतना दोळे बंद करूंक जाय, कित्याक ना तुका 1000 गजाली दिश्टी पडटात आनी तुजी मत थंय हांगा वेता. म्हूण तो दोळे उगडे करून ध्यान करतालो. देखून तो दिवो पालवलो ताका दिसलो. आतां दिवो पालवलो तो पालवलो, ताणें उलोवची गरज नासली. कित्याक दिवो पालवल्यार ध्यान करूंक जायना, काळखांत ध्यान करूंक जायना? जाता, पूण ताचें ध्यान मन ध्यानाचेर नासलें, तें दिव्याचेर आसलें थंय. देखून दिवो पालवलो ताका दिसलो, देखून तो उद्गारलो, वाऱ्यान दिवो पालवलो. पयल्या भिकूचें सोडून दिवया. हो दुसरो भिकू पळया. तो घडये दोळे धांपून बसून ध्यान करतालो जायत, पूण पयल्या भिकूचो आवाज आयकतच ताणें दोळे उगडले. ताणें वगो रावंक जाता आसलें, तोंड धांपून ध्यान करूंक जाता आसलें. ताणें कितें केलें? त्या पयल्या भिकूचेर आरोप घालो. दिवो पालवलोय म्हूण तुवें कित्याक सांगलें? आनी तुवें कित्याक निर्धार मोडलो? आमीच केल्लो निर्धार आतां तुवें मोडलो मूं? असो ताचेर ताणें आरोप घालो. आतां तिसरो भिकू पळया. हांचे दोगांचें आयकून तो तोंड उक्तें करता.
आनी म्हणटा तुमी कित्याक वाद घालतात दिवो पालवल्ल्या विशीं. ताच्यान तोंड धांपून ध्यान करूंक जायनासलें? जातालें पूण ताचें ध्यानाचेर ना, ध्यानाचेर ना, हांच्या वादाचेर आसा. आनी चवथो बिको पळया, तो आपणाक व्हडलो म्हूण समजता, हे कांय फायद्याचें न्ही, हांवूच व्हडलो, हांव श्रेश्ठ, हांव बरो म्हूण चिंतपी तोंड उगडटा. आनी ताका समजना तोंड उगडटा म्हूण तुवें उलयलें न्ही तूं, ताणें तोंड धांपून ओको बसूंक जाता आसलें ना. तो तोंड उगडटा. अशे चारूय भिकू एकाच दर्ज्याचे, एकाच पावंड्याचे. केल्लो निर्धार तांणीच मोडलो. आमी आमच्या जिवितांत ह्याच भिकू बरी करता, जियेता आनी वागता. आमीच निर्धार करता आनी आमचोच निर्धार आमीच मोडटा. देखीक पळया, इल्लें वजन वाडतच आमी एक निर्धार करता, फाल्यांच्यान सकाळीं हांव बेगीन उठता, 5 उठता आनी चलूंक वता, कित्याक चल्ल्यान म्हजी मोटाय देंवता, हांव बारीक जाता अशें उलयता. आनी बरें 4 दीस बेगीन उठतात आनी मागीर चलूंक वतात. 5व्या दिसा इल्ली आळसां येता, मागीर म्हणटा आज भायर इल्लें थंड आसा न्ही, थंडी आसा न्ही, आज नाका, आज इल्लेशें न्हिदता म्हणून थंयच पांघरून न्हिदता. मागीर आनीक दिसा म्हणटा हांव राती न्हिदूंक वताना वेळ जाल्लो आसा, न्हीद नाकाय म्हाका, न्हीद जाय गरजेची, देखून आतां न्हिदता, सांजेर पळोवया चलोवंक वयचें म्हूण परत्यान. आनीक दिसा आनीक आमी न्हीद दिता. सैरी आयल्यात आमगेर, आतां सैरी आयल्या वेळार चलोवंक वचूंक जाताय, तांचे खातीर नाश्तो तयार करचो नाका वय, आनी तीं घरांत आसतना भायर गेल्यार कशें दिसता, चल आज नाका फाल्यां पळोवया, अशें आमचें फाल्यां करून आमचो निर्धार आमीच मोडटा. मागीर गोडमुताची पिडा, ताका डायबिटीस म्हणटात इंग्लिशीन. तांकां डाक्टर म्हणटा पळय तुजी साकर वाडल्या, तुवें आतां खावचें उणें करूंक जाय, गोडशें खायनाका आनी व्यायाम इल्लो कर. हय दोतोर म्हणून आमी घरा येता. मागीर 2 दीस आमी गोड वस्तू खायना. मागीर हळू जाता, आज नातवाचो बर्थडे, आतां बर्थडेची केक इल्ली ताचो कुडको चाखचो नाका वय म्हणून बर्थडेची केक तोंडांत घाली, धाकटो कुडको. जायत्या दिसा उपरांत केक केली म्हणटा ती बरी रुचीक लागता. ल्हानसो कुडको, जावं दी बर्थडे न्हय वय, नातवाचो, मोगाचो म्हजो नातू, आनीक कुडको घेतल्यार कांय जायना, आनीक कुडको घेतलो, जालें केक जाली. आनीक 2 दिसा उपरांत कोणें बरें मिठाई लाडू हाडून दिले आमकां. तें पळयतच म्हज्या तोंडांत उदक येता. मिठाई लाडू म्हणल्यार म्हाका जिवार जीव. सकटां खाताना हांवें तोंड पळोवचें वय, एक लाडू केल्यार कितें जाता, तो दोतोर तो सांगता ताका कितें, एक लाडू घेता. मागीर घरांत आयस्क्रीम हाडला. सकटां खाताना हांवें वगो रावंक जाता, हांव कितें सदां आयस्क्रीम खाता वय, एक दीस आयस्क्रीम केल्यार कितें जाता, मागीर हांव आयस्क्रीम खाता आनी मागीर मेळ्ळें सकट खाता. आनी ही गोडमुताची पिडा असली मनशां आसात पळया, दुसरी नासल्या वेळार अशीं येतात घरांत, खंय कितें दवरलां तें सोदून काडटात आनी हळू खातात. दुसऱ्या मुखार खायनात, दाखोवंक आमी खायना म्हणून, पूण हळू वचून तीं खातात. कित्याक आड व्हरलेलें फळ चड रुचीक खंय, तांणी खावंक फावना तांच्याच भलायके खातीर, पूण निबान दिवन तें खाता. मागीर कितें जाता, तुजी साकर वाडटा. आनी डायबिटीस वाडल्या मनशांक पळया, ही पिडा इतली मारेकार अशी, तुका एक घाय जालो जाल्यार तुजो घाय बेगीन बरो जायना.
मागीर गाय बरो जायना, तुज्या बोटाक मार जालो, बोट कापचें पडटा. एक बोट कापलें मागीर 2 बोटां, हे फावटी पांयच कापचो पडटा, हातच कापचो पडटा, नाजाल्यार तुज्या जिवाक रिस्क आसा. पळय अशें जाता. हें कित्याक जालें हें सगळें? कित्याक आमचो निर्धार आमी केल्लो तो आमी पाळोवंक ना. आमचो निर्धार आमीच पाळोवंक जाय, आमचेच खातीर, दुसऱ्यां खातीर न्हय. कोण आमकां पळोवंक दीत, कोण आमकां पळयनासतना रावूं दीत, तें आमकां लागना, लागचें न्हय. म्हजेच खातीर हांवें करूंक जाय. आतां कोणागेर आमी गेल्या म्हणटात, घट्ट जेव आं, बरें जेव म्हणटात. म्हण हांवें जेवचें? हांव जाणा हांवें कितलें घेवंक जाय, कितें घेवंक जाय, तितलेंच घेवंक जाय. तांणी सांगलें म्हण आमी जेवचें न्हय, आमी खावचें न्हय. तें जर म्हज्या जिवाक बरें न्हय, हांवें खावचें न्हय. तातूंत काय ना, सांगचें तांकां, पळय ना हांव गोडशें कांय खायना, वा हांव सॉफ्ट ड्रिंक पियेना. आतां म्हजें सांगचें जाल्यार हांव सॉफ्ट ड्रिंक कोणाक दिना आनी सॉफ्ट ड्रिंक पियेना. कितलीं वर्सां जालीं. कित्याक तातूंत कांय फायदो ना. त्या सॉफ्ट ड्रिंक तें सगळें तें रासायनीक कॅमिकल तें. पूण तें थंड आसल्यान आनी ताका थोडें कॅमिकल घाल्ल्यान ताका एक प्रकारची रूच येता आनी आमकां हें कितलें बरें लागता. हें कोकोकोला, हें थम्सअप, हें पळय कितलें बरें लागता. अशें सगळें कांय ना, तें रासायनीक कॅमिकल, तांतल्यान भलायकीच पाड. ताचे परस आमी फळ वस्तू घेवया, खावया. फळांचो आमी घरांत रोस काडून, ज्यूस काडून तो पिवंक जाता. ना, आमी पळय असल्या गजालींनी बुडटा. कोणें दिलें म्हणून, अरे ताणें दिलें म्हणून आमी खावचें ना. सांगूंक जाय, ना हें हांव घेना, रागार जायनाकात, हें म्हज्या भलायकेक जायना म्हूण आमी सांगूंक जाय. तांणी दिलें म्हूण आमी घेतल्यार मागीर कोणाक मार बसता? तें घेतल्याक. म्हणजे आमचो निर्धार इतलो अखंड घट आसूंक जाय. तो आज एक निर्धार, फाल्यां एक निर्धार, परवां आनीक निर्धार असो जाल्यार उपकार ना. एक निर्धार करतच कितेंय जावं, हांव म्हजो निर्धार पाळटां, तो पाळीत रावंक जाय. हें भलायकेच्या विशयांत म्हणून मात्र न्हय, हर एका क्षेत्रांत हो निर्धार जाय पडटा. म्हाका जर तर आतां एक वायलीन खेळगडी जावंक जाय, तर हांवें वायलीन हाडूंक जाय, वायलीन शिकोवपी मेस्त्री कडेन वचूंक जाय, सोल्फां शिकूंक जाय आनी वायलीन वाजोवंक जाय. वायलीन शिकची कला भोव कठीण, ताका वर्सां लागतात. पूण तितलो घाम काडल्यार मात्र हांव एक बरो वायलिनिस्ट जातां. म्हाका जर तर एक बरो चित्रकार जावंक जाय, तर हांवें चित्रां काडीत रावंक जाय, दुसऱ्यांनी काडिल्लीं चित्रां पळोवंक जाय, म्हज्यो चुकी हांवें सुदारूंक जाय आनी त्यो चुकी मुखार जायनाशें हांवें जागृताय करूंक जाय आनी चित्रां काडून 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 हांव एक बरो चित्रकार जावं येता. तसोच एक संगीतकार, म्हाका एक गावपी जावंक जाय, गावपीण जावंक जाय जाल्यार हांवें सदां गावंक जाय. मागीर हांवें थंड पिवंक उपकार ना, फ्रिजींतलें उदक उपकार ना, आयस्क्रीम उपकार ना. कित्याक तांतल्यान तुजो ताळो बसता. मागीर गावप्याक मुखेल देणें खंयचें? ताचो ताळो, पतीचो ताळो. देखून थोड्यो वस्तू खावंक जायनात, पिवंक जायना. तांणीच निर्धार करूंक जाय, ना तर जाल्यार तांकां मागीर जिवितांत मुखार वचूंक जायना. तर आमी ह्या चौग भिकूचे काणयेंतल्यान एक शिकुया, निर्धार करचे पयलीं चिंतुया, हो निर्धार करूंक जाय वा नाका. पूण एक फावटी निर्धार करतच तो निर्धार आमी पाळूंकच जाय. दुसऱ्यांचेर पातयेवन रावचें न्हय, दुसरे आमकां पळयतात वा पळयनात म्हूण चिंतचें न्हय. आमी केल्लो निर्धार आमीच शेवट पर्यंत पाळूंक जाय. तांतल्यान मात्र आमची जिणी सुफळ जाता. आमी जैताचें शिखर आसा पळय थंय पावता. आनी तशें जावंक आमी साधन करुया. माणका मतयां पळयतल्यांक तुमकां परत्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग असो वाडत वचूं दी.
तुमकां देव बरें करूं आनी मोग आसूं. दिव्यवाणी